नमस्कार तुमकां आणि येवकार. आयज आमचे वांगडा आहात गोंयाचे आदले डेप्युटी सीएम बाबू आसगांवकर, जेंचे परफॉर्मन्स पेडणेकारांक खबर आहा, सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. सो जाणून घेया बाबू आतां 2027 जे इलेक्शन आसा ते बाबू कशें पळयता. नमस्कार. फुडलें इलेक्शन जे आहा आतांचें त्या इलेक्शनाक हांव उबो रावतलोच, हेजे बद्दल आनी डावट ना. परत बाबू आसगांवकर पेडण्या उबो रावतलो, पेडण्या मतदारसंघ. बाबू तुमचे आणि पेडण्याचे अशें कितें लागसांच्यान कशे संबंद आहात. बाबू म्हणटा तो ग्रासरूटांतल्यान वयर सरलो मनीस, गटारांतल्यान एसेंब्लीन पावलो मनीस. बाबू आसगांवकर जेन्ना पॉलिटिक्सान आयला तेजे पयलीं हांवें सोशल फिल्डान काम केलां भरपूर. हांवें हरिजन लोकांचें काम केलें, तांकां जागे मेळोवन दिले. रस्त्याचे जे वेंडर्स बसतात तेजें काम केलें. कमीत कमी 1000 लोकांक वेंडर्सांक हांवें गांधी मार्केट म्हूण तयार केलें. तशेंच जे हरिजन लोक आसात तांकां घरदार ना त्या लोकांक प्लॉट दिले आनी 20 पॉयंट्स प्रोग्रामान तांकां वस्ती तयार केली. ती दवर्ली जाग्यार, सेरावली जाग्यार, ह्या जाग्यार कमीत कमी 200-300 लोकांक तशें आमी सेटल केले. तशेंच जे कोकण रेल्वे हांगा मेन येवपा जाय आसलेली मडगांवान, ती कोकण रेल्वे स्टेशन नासलेलें, थंय सगळ्यो वस्ती बसलेल्यो. त्यो वस्ती रिहॅबिलिटेशन दिवपाचें काम हांवें केलें आंदोलन करून. ह्या रितीन हांव फुडें सरलोलो मनीस. कॉन्सुलर 2 फावटी जालो आनी 3रे फावटी आमदार. आनी हें धरून हांव पेडणे म्हाका प्रपोजल आयलें काँग्रेसचें पयलीं की बाबू तूं पेडण्या राव म्हणून. तें धरून आमी पेडणे गेले. पेडणे हो मतदारसंघ असो आसलेलो थंय डेव्हलपमेंट विकास म्हण तो कांय ना, झिरो. रस्ते ना, लायट ना, तुजें उदक ना, ह्या रितीन त्रास काडटाले लोक आनी आवाज करपी कोण ना. आनी आमी काम करून मुखार सरलेले मनीस. त्या मतदारसंघान हांव पावलो आनी तो मतदारसंघ असो आसलेलो की आमचे शिव दिसल्यार लोक मतां मारताले. डेव्हलपमेंट कांय ना, पॉलिटिक्स म्हणजे कांय ना, शिव दिसलो थंय वोट. आनी ह्या रितीन गेली 35 वर्सां त्या मतदारसंघाचो धोको जालो, मागासलेलो उरलो आनी तसोच उरलो. ती रिमोट एरिया आनी ती तशी. आनी तो मतदारसंघात म्हाका उबो रावपाचो संदी मेळ्ळी. हांव जेन्ना उबो रावलो तेन्ना स्थानिकूय आसलेलो, हो तुजो देव मांद्रेकर आसलेलो, दुसरे स्थानीक दारगळकर म्हणून आसलेले, 4-5 जाण आसलेले तशें. पण हांकां सगळ्यांक सोडून लोकांनी नवो चेहरो म्हणून म्हाका तेन्ना स्थान दिलें आनी म्हाका निवडून दिलो काँग्रेसच्या सिटाचेर. हांवें तो मतदारसंघ पळयलो. त्या मतदारसंघान कांयच डेव्हलपमेंट जावूं ना. ह्या परिस्थितीत बश्यो सुद्दां येनासल्यो. एज्युकेशनाचें लुकसाण जातालें, पण घरान सगळ्यो ज्यो सोयी आहा त्यो मेळनासल्यो. ही परिस्थिती लोक आसलेली. हांवें म्हणलें देवा हो म्हाका तुमी संदी दिल्या, देवान दिल्या की ह्या डेव्हलपमेंटचो विकास केल्या. हांव हांगा आनी आमदार म्हणून उरलो, पण डेव्हलपमेंट करपा जाय, विकास करपा जाय आनी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. हें धरून हांव मुखार सरलो. पण एकच आयलें की हांव आमदार म्हणून काम करूं शकनासलेलो. पावर जाय आसलेली. गव्हर्नमेंट आसल्यार हें काम रोखडें जाता. म्हणून तेन्ना हांवें पयलीं बंड केलें. कारण ह्या सावथान हांवें पळयलेलें की आमदार कशें काम करतात ते, लोकां पर्यंत कसो विकास पावयतात ते. तोच विकास म्हाका थंय पावोवपा जाय आसलो. तेजेर हांवें पयलें बंड काँग्रेसीन आसतना केलें आनी मंत्री पद घेतलें. कोणा कडेन? बीजेपी कडेन. आनी तेन्ना सावन हांवें कामाची सुरवात केली. अशी सुरवात की फाल्यां करप न्ही, आज न्ही, आतां करप. कारण तेन्ना गव्हर्नमेंट पडटालें पडते. पण हांवें ही संदी सोडूं ना आनी तेजेर हांव मुखार सरलो. आनी जी स्पीड मारल्या ती सॉलिड स्पीड मारले. कनेक्टिंग रोड, ओव्हरफ्लाय ब्रिज, सगळे पिंड वजरी ब्रिज, तुजे आमचो थर्मास ब्रिज, हॉटमिक्स म्हणटे केन्नाच जावं नासलेले. हॉटमिक्स पयले हांव आयले तेन्ना. हॉटमिक्स दर सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा त्या आमी मुखार येयले. जंय जंय वयता थंय विकास केलो. पेडणे हांव पावलो. पेडणे जेन्ना म्हाज्या हातान आयलें, हांवें तें इंडोर हॉल हाडलो. दुसरें कदंबा अर्दवट काम आसलें तें कदंबा स्टँड हाडलो. तशें गार्डन हाडलें. तशें ब्युटिफिकेशन हाडली. तुजे कोरगांवचें कामाक्षी, तशें तुजें दुसरें देवूळ आहा तें बांदून घेतलें. अशे रितीन आमी कामां केलीं. फुडें येलें सगळें. बाबू खंय तरी जेन्ना 2000 तुम्ही जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले 2007 ते 2012, त्याच्या उपरांत खंय तरी
लोकांनी तुमकां हें केल्लें आहा कितें म्हणल्यार इलेक्शनाक तुमकां तितलो सक्सेस मेळोंक ना, थिंगा राजन आल्लेकर येयलो. तशेंच आमी आतां पळयता की 2017 ते 2022 तुमी इतली पेडणे कामां केल्या, हय. परतून तुमकां खंय तरी अडखळ हाडून तुमकां खंय तरी दुसऱ्या कडेन बसयला, अशें कित्याक म्हूण जाता? नाही पळय, हांव 4 फाटी म्हाका निवडून हाडलो. ह्या मतदारसंघान जे आहा पळय, हो मतदारसंघ हांवें लागींसान पळयला. एक गोश्ट जाली, म्हाका ह्या मतदारसंघान जेन्ना सगळ्यो ह्यो सोयी दिल्या उपरांत म्हाजो एकच स्वप्न आसलेलें की ह्या मतदारसंघान हर एक भुरगो कामां लागचो. हें धोरण म्हाजें आसलेलें. आनी त्या प्रमाणे चवथ्या इलेक्शनाक हांवें फोर्स केलो तो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हांवें हाडलो खेचून. मतदारसंघांनी म्हाका साथ दिली. कमीत कमी 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा एक्वायर केली. थंयचे कोणाक कापासतात ह्या गोंया भितर येदी व्हडली जागा एक्वायर करपाची आनी प्रोजेक्ट हाडपाचो, तो हांवें दाखयलो. कारण म्हाजें एकच स्वप्न आसलेलें की लोकांक भितर हांवें विकास म्हणटा पावयलो, हेच्या बद्दल डावट ना. कोणेच सांगचें म्हाका विकास हांव खंय कमी आसलो, चॅलेंज आहा म्हजें हेजे भितर. पण म्हाका जाय आसलेलें की हर एक भुरगो घरांतलो कामां लागलो. आनी त्या धोरणाक हांवें हो एअरपोर्ट हाडलो. हांवें नोकऱ्यो गव्हर्नमेंट खूब दिल्यो. 1000 नोकरी ह्या मतदारसंघान दिले. खंयच्या पेडणेच्या सेक्रेटरी घातले, तुझे इंजिनियर कितलेशे घातले, तुझे ग्रामसेवक घातले, तुझे एलडीसी घातले, तुझे पुलीस घातले, स्पोर्ट्सान तर विचारूच नाका कितले भुरग्यांक घातले, नर्सी घातल्यो. आनी ह्या रितीन हांवें कमीत कमी 1000 भुरग्यांक नोकरी लायलो. व्हडले व्हडले पोस्ट, मामलेदार धरून सुद्धा, व्हिडिओ धरून सुद्धा. आनी हे पोस्ट फुकट हांवें तांकां सगळ्यांक दिल्ल्या. बाबूचें तें नांव आहा. आनी परत म्हाका चवथें इलेक्शन जेन्ना एअरपोर्ट बिरपोर्ट सगळो आयल्या उपरांत ह्या बीजेपीन म्हाका काडून मडगांव घातलो. हांगा कोण कॅन्डिडेट तांकां मेळूना, बाबू तूं मडगांव. आनी म्हाकाय कितें जालें, कारण पयलीं हांव काँग्रेस जालो, मागीर बीजेपी जालो, परत काँग्रेस जालो, आनी मागीर एमजी जालो. 4 फाटी हांव मंत्री, 4 फाटी आमदार. सांगून लोकांचे आदाराचे, लोकांचे सपोर्टाचे लोक बाबू म्हटल्यार फुडें सरताले सारके की 100% उतराचो करपी म्हणून काम. ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवें केल्या आनी म्हाका तें लास्ट ताणें मडगांव घातलो. मडगांव घातल्या उपरांत मडगांव आयल्या उपरांत कारण इतलें हांवें बंड केलें म्हणल्यार आतां नाका, आतां बीजेपी म्हणून रावपाचें अशें हांवें ठरयलें आनी हांगा आयलो. कारण हांगा म्हाजें तितलें काम ना. 2 फाटी कावन्सिलर जालो, पण सगळ्या वॉर्डांनी म्हाजें काम नासलेलें. तेज्या खातीर आमचो पराभव जालो. पण म्हाजें काम पेडणे आसलेलें, म्हाजी कर्मभूमी पेडणे. बाबू तुमकां खंय तरी दुखोवंक ना की आपणाक आपूण इतलें काम केलें, 4 टर्म एमएलए, आनी पार्टीन आपलो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूय आपणाक मडगांव सारके तें खंय फील जाता, तें उलोवनूय दाखयलें हांवें तांकां. तेन्नाच उलयलेलें हांवें की बाबा तुमी म्हाका जें मडगांव धाडटा तें बरोबर न्ही, कारण हांव थंय कसो येवं शकता. पण तें सावंत आनी तुजो तो महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर तेंच्यान रिक्वेस्ट केलें म्हाका, बाबू तूं कसो वच, आमी तुजें हें दवरतलें, नांव दवरतलें, अशें तशें म्हणून. बरें तें जालें म्हणून म्हाका कांय हें जावना, कारण हांव 4 फाटी आमदार जाल्लोच. आतां हांव परत त्या पेडण्या आयलो कित्याक, हें सगळ्यान व्हडलो प्रश्न हो. कारण मतदारसंघान हांवें जें काम केलां हें सगळ्यांक खबर आहा. मतदारसंघान नोकरी बद्दल खूब उरला. आनी हो आमदार जो आहा आल्लेकर, ताणें थंय कांयच करूं ना. 4-4.5 वर्सां फुकट घालयली. अन्याय जावपा लागलो लोकांक डेव्हलपमेंट ना. ह्या एअरपोर्टा खातीर ते टॅक्सीवाले आरड मारतात, थंय कोणाचो आवाज ना, तेंचे केश्यो घातल्यो, कितें कितें केलें तें. पण ह्या मतदारसंघान आल्लेकराचो एक शब्द भायर सरना. सगळी कडेन कॉम्प्रोमायज. खंय तरी दिसना बाबू तुमकां की तुमी जी 4 टर्म कामां केली ती खंय तरी ह्या प्रेझेंट एमएलएन ती सगळी वखडान घातली. आज तसो फाटी गेलो मतदारसंघ म्हणून हांव भायर सरलो. लोक म्हाका म्हणटा बाबू तूं 4 वर्सां आयलो. म्हाका मदीं येवपाक मेळनासलेलें, कारण बीजेपीचोच आमदार आहा आनी हांव बीजेपी. त्या बीजेपीचो आमदार आसतना हांवें 1-2 फाटी आवाजूय उठयलो. पार्टीन म्हाका आपयलो, बाबू म्हणपाक आमचो आमदार आसतना तूं हें करनाका म्हणून हांवूय. पण आतां म्हाज्यान रावपाक जायना जालें. इतलें झगडायलें आनी परत तेंच्या हातान दिवप हो खंय तरी अन्याय करता हांव आनी लोकांक त्रास उडयता ह्या दृश्टीकोनान आमकां. लोक सगळे भायर सरले, बाबू तूं येवं रावपाक जाय ह्या फाटी आनी सगळ्यांनी साथ दिलो. तेज्या खातीर परत हांव पेडण्या आयलो. बाबू आमी पळयता की तुजो बरोच प्रचार चालू आहा. इलेक्शना पयलीं तुमी खुबश्या लोकांक मदतूय करतात. फाटींच तुमी फर्टिलायझर आनी खुबशे गजाली केल्ले. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा बाबूक पयल्या उपरांत? बेस्ट. हो सपोर्ट हांव आतांच करना. कोवीड टायमाक हांवें अख्ख्या लोकांक थंय रेशन दिल्लें आहा. अख्ख्या म्हयनोभर फुकट रेशन. सगळ्यो ह्यो तुगे सारें खेत बीत सगळें हांवें डिस्ट्रीब्यूट केल्लें आहा. हें सगळ्यांक खबर आहा. हें पयलींच न्ही. आनी हांव कोणाकच म्हणटा तशें, कारण तें
लोकांनीच म्हाका थंय वयर काडला. आज हांव डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो त्या आमच्या पेडणेकारां खातीर. आणि त्या पेडणेकाराक हांव विश्वास ना, पेडणेकार म्हणटे म्हाजे काळजाना, देव म्हाजे, तेंच्यांनीच म्हाका मुखार हाडला. बाबू आता जर आमी पेडण्या पळयत जाल्यार खंय तरी आमकां खुबशे उमेदवार दिसतात आणि सगळे जाण बीजेपीचो तिकेट क्लेम करतात. हे कशें तुमी पळयतात? ना हेजे भितर कितें आहा पळय, लोकांक म्हाजें आव्हान आहा, येतले खूब, हे सगळे सटींग लोक, कॉम्प्रोमायज करपी लोक. सनबना खातीर आवाज उठयलो त्या आल्लेकारान आनी कोरगांवकारान, खंय आहा लास्टाक? आवाज उठयलो म्हणल्यार करपाक जाय न्ही, ती ताकद जाय. आमी आंदोलन करूनच आयल्ले मनीस, आंदोलन करून गांधी मार्केट तयार केलें लोकां खातीर, आंदोलन करून कोकण रेल्वे तयार केली, लोकांक न्याय दिला. बाबू आमी घडयेक धरया की तुमकां फाल्यां बीजेपीन तिकेट दिली पेडण्यां, जाल्यार हे जे बाकीचे जे आतां लोकांक सांगीत भोंवतात की आपूण बीजेपीचे कॅन्डिडेट, सो ते इलेक्शनाक तुमच्या अगेन्स्ट इंडिपेंडंट बसतले की ना अशें तुमकां दिसता? म्हाका कोणी हांव कामाचेर म्हाजे देव आहा ते सगळे, आमी सगळें काम केल्ले आहा आनी तेंका लोकांक खबर आहा की कोण काम करपी आनी कोण आमकां फसून वचपी ते. अरे हे जे आयल्यात 4-5 जाणां, हे रिटायर्ड लोक, गव्हर्मेंटा भितरले लोक, हे रिटायर्ड जाल्ले लोक, हे आणि हे गेली 20-25 वर्सां सर सर म्हणून काडल्या दिसतात आणि आता निवडून आयल्या पुराय कोण हे सराचे आयकून घेतात? हे सरच म्हणपी लोक, हांकां हे ना, ताकद ना तेंचे बद्दल विरोध उलोवपाक. आता फाल्यां एक चीफ मिनिस्टर समज कितें डिसिजन घातलें आनी तेज्यान विरोध करपाक ताकद आहा लोकांक? एअरपोर्टाचे टॅक्सीवाल्यांचे अन्याय जाता, विरोध उलोवपाक हेंच्या कडेन ताकद आहा? ना, कारण हे सर करून आयले आनी फिक्सिंग करून आयिल्ले आहात आणि हांकां संवय जाल्ली आहा ती फिक्सिंग करपाची. आणि त्याच्या भितरले आयले, ह्या लोकांक लोक वळखनात, बेश्टे आयले, पयशे मोडले आणि आमदार जातात. तशें समीर साळगांवकारान कितलेशे उडयले खोट्यांनी. लोक हे जे कोण येतात ते पयशे घेयत लोक, पण मतां म्हाकाच मारतले, हे 100%, कारण हांवें काम केलें, लोकां पर्यंत हांवें सगळ्यो सोयी पावयलेल्या, हे म्हाजें काम आहा. बाबू जेन्ना तुमी एअरपोर्टाचेर उलयतात, तुमच्या टर्माक तो एअरपोर्ट झाला आणि तुमचो त्या टायमार एक विजन आसलो आणि तुम्ही आसले की पेडण्याच्या लोकांक नोकरी धंदो मेळचो, पण आयज तुमी कशें पळयतात एअरपोर्टाचेर? एअरपोर्ट हाडलोच हेच्या खातीर, हांवें डेव्हलपमेंट सगळो केलो आनी लास्ट मागीर एअरपोर्टाचेर गेलो. एअरपोर्ट म्हणटा हांवें खेचून हाडला, आंदोलन करून हाडला, रस्त्यार येवन हाडला, लोक सगळे एक जाले न्हू एअरपोर्ट हाडलो. पण एअरपोर्टाचे फायदो आमकां मेळूना. एअरपोर्टाचे एन्जॉय करता सांखळी बिचोलीचे लोक, महाराष्ट्राचे लोक, तांकां नोकरी मेळ्ळ्यात, पण माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांक नोकरी मेळूना. हे खंय तरी म्हाका फील जाता. आणि आज हो नोकरी दिवपाचो, हर एक घरान नोकरी दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो आहा, हर एक घरान. कारण माझी एरिया म्हणटी रिमोट एरिया. रिमोट एरिया म्हटल्यार थंय लोक म्हणटा तो त्यांचं जीवन कशें आसलेलें, तुझे चिरे रेंव काडून तेंचें जीवन चलतालें. आज तें बंद आहात आणि येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडला तेजोय फायदो ना. आणि आज या मतदारसंघात, त्या मतदारसंघात, आमच्या पेडणे मतदारसंघात आज नोकरी म्हणटा आमीच दिवू शकतात. ह्यो कित्याक म्हणटा? बाबू आजवर कशें नोकरी दितलो? व्हडली म्हणटा आज त्या मतदारसंघात 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जागा एक्वायर केली, 20-25 लाखा भितर एअरपोर्ट जावं शकता. बाकीचे जे प्रोजेक्ट आहा ते खंय परत त्यांच्या हातान मेळपा जाय, ते हांव दिवपा ना करपाक. तेज्या खातीर हांव भायर सरला आनी हांव भायर सरला नोकरी एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आणि आज हो ज्या प्रोजेक्टाचे आमच्या मतदारसंघात हर एकट्याक तेजो हे मेळपा जाय, आधार मेळपा जाय. कारण माझ्याकडे जेन्ना लोक येताले तेन्ना कितें सकाळी फुडें, बाबू तुवें डेव्हलपमेंट खूप केला, काय ना, हें जातलेंच आमकां, पण आमकां नोकरी केन्ना दित ती सांग, हे विचारताले म्हाका. आणि तेज्या खातीर हे एअरपोर्ट हाडले. पण म्हाका खंय तरी फसयल्या भशेन म्हाका दिसता की येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून हेजो फायदो माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांक. पयलीं म्हाजो इश्यू आसतलो टॅक्सीवाल्यांचो, हें सॉल्व करपाचें. टॅक्सीवाल्या आसा तशी आमची ज्या मतदारसंघात आमी येदे व्हडले जागो घेतला तेजो न्याय दिवपाचो. दुसरें म्हजें आसतलें, जे पयशे अजून तांकां मेळूना ते पयशे दिवपाचे आसतले. आमी फटोवपाक येवना आनी बेश्टे सांगपाक उबे रावपाक येवना. आमी जे हातीन घेतला ती काम करून दाखयला आनी हेजे फुडें हांव करून दाखयतलो. बाबू आता तुजो विजन कितें आहा 2027 इलेक्शनाक? म्हाजो पळय, हांव सारको क्लियर आहा, हांव बीजेपीचो, बीजेपी बरोबर हांव काम करता. बीजेपी लास्ट पर्यंत पळयतलो की तेंच्यांनी खरोखरच म्हाजें समज कितें आहा मनान, हाल तेंच्यांनी दाखयचें कितें आहा. या बाबू आसगांवकर खंय फेल आहा तो दाखयचो. बाबू आसगांवकराचें काम आहा, उबो रावल्या उपरांत कळटा कितें आहा तें. अरे जिल्हा परिशदाक हांव घरा कडेन वचनासतना लोकांनी वोट केलो, कित्याक केलो? खंय तरी म्हाजें काम आहा म्हूण जालां.
आणि खंय तरी माझी ती ताकद हा म्हणून जाली. आज हांव सारको फिल्डार आयला, ग्रास रुटाचेर आयिल्लो आहा आनी रस्त्यार आयिल्लो आहा. आनी हांव परत एक फाटी ह्या मतदारसंघाक न्याय दिवपाक, हर एक घरान नोकरी पावपाक हांव उबो आसतलो. बाबू तुम्ही आता आमी पळयता की तुम्ही पेडण्या एक्टीव आहात आणि मडगांव तुम्ही वेंडर असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आहात, तातूंत जायते इशू घेतला. आता एक्झॅक्टली कित्याक मडगांव हे मेन इश्यूज आसात? पळय, मडगांव माझे सगळ्या वॉर्डांनी काम ना, पण बाबू आसगांवकारान जें काम हातीन घेतला तें हांवें करून दाखयलेलें आहा. म्हणून हांव मडगांव 2 फाटी आयलो इलेक्शनाक. फाटी तुम्ही एक वेंडरांचो इशू घेतलेलो, तो खंय तरी तुम्ही तडीक लायला. हय, सोंप्याचें. म्हण जे हातीन घेतला ते केला. ना म्हणपाची ताकदच ना हांगा मडगांव तांकां. तशें माझें यशस्वी ना. लोक हा बाबून एक आवाज केलो गजाल लोक उबो रावूंक शकता. ही ताकद आमची. आनी ते बेश्टेच लोक रावना, तेंची कामां केल्यात म्हणून रावतात. आनी हेच माझे पेडणे हर एक गोष्ट ह्या इलेक्शनाक लोक दाखयतले. लोक सारखे विटल्यात आनी लोकांक राग आयिल्लो आहा की आमकां फसयलो म्हणून. आनी हो जो आहा पळय आल्लेकर, तो समजता पयशे दिल्यार मतां मेळटली म्हणून. सगळे जे आयल्यात पळय आतां ह्या पयशेकारांक पयशे दिल्यार मतां मेळटली म्हणून, तशें ना. लोक कामाचेर मतां दितात आनी ते लोकांनी दाखोवन दिलां. म्हाका 4 फाटी आमदार, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावयलो. हें कोणी? हे पेडणेकारांनी. त्यांच्या आशिर्वादान ते माझे सगळे देव. आनी ते हा थंय हांव आसतलो सारको फुडें सुद्दां. आता तुम्ही जेन्ना गांवागांवांनी वयतात, लोकांक मेळटात, तेन्ना लोक एक्झॅक्टली कितें म्हणटा, डेव्हलपमेंट ना, की आमी फाटी गेले, की रोजगार ना, टॅक्सीचो इशू आहा? ते आयकपी कोण ना न्ही तेंचे, आनी ते फुडें व्हरपी कोण ना. हे जे लोक हा आल्लेकार जावन दी, कोणी जावन दी, पण तेंच्यांनी केलां कितें म्हणून तुका हांव सांगता न्ही. आता एक इशू येता पेडण्या म्हणटा तो, खंय तरी लोक एक्टिविस्ट बोवाळ करता की खंय तरी कसिनो येता. ना, आमी जे प्रोजेक्ट येतले पळय ते कशे आसतले ते आमी पळयतले आनी तेजो लाभ आमकां कितलो मेळटा. आमचे हे प्रोजेक्ट येतात ते आमकां पेड्ड्यार करपाक समज येतात. पेडणेकारांक जाल्यार म्हाजो बाबू आसगांवकर सरळ उबो रावतलो, स्ट्रॉंग उबो रावतलो. आनी प्रोजेक्टाचो फायदो समज आमच्या लोकांक जाता जाल्यार आमी तेचे वेलकम करतले. आता तुम्ही शिकून आयले 2027 जाल्यार तुमचे जे पेंडिंग इशू आहा ते तुम्ही सॉर्ट आउट करतले, लोकांक रोजगाराचे. पेंडिंग इशू म्हणटा तोच नोकरी न्ही रे, एम्प्लॉयमेंट. तोच घेवन हांव फुडें वचपाक. तो एक मेन हा तुमचो. हा मेन सारको, आनी कांय ना. बाकी हांवें सगळें केलें थंय आनी तें हांव करूं शकता रस्त्यार उबो रावन. ती म्हाजे कडेन हिंमत हा. थंय हांव कॉम्प्रोमायज ना. म्हणून हांवें व्हडले व्हडले ब्रिज दिसतात मरे तुमकां ते. हायवे दिसता. हायवे कोणा खातीर जाली? दुसरे पेंड वजरी ब्रिज कित्या खातीर जालो? थर्मास ब्रिज कसो जालो? तुझे ते आमचे वॉटर सप्लाय जो प्लांट आयलो तो कसो आयलो? उदकाचे प्रॉब्लेम कसो सॉल्व? घरापर्यंत हांवें फुटपाथ्यो केल्यात सारक्यो, रस्ते पावयले, लायट. तो आल्लेकार काल 4 पोल घालता, हे आमचे लायट घालता. आनी ह्यो लायटी पयलीं कितल्यो घातल्यो तांकां खबर सुद्दां नासताले. बाबू, एक तुझो बरो फेमस डायलॉग हा, द शो मस्ट गो ऑन. आनी आतां परत तुका सांगता, हो परतो शो मस्ट गो ऑनूच जातलो 100%. बाबू त्याच धर्तीचे फुडें वयतलो. शो मस्ट गो ऑन. सो हे आहले आमच्या वांगडा बाबू आसगांवकर. तांकां खूब अशी तिडक आसा की पेडण्या खंय तरी फाटी गेल्लेली हाजी तेंच्यांनी 4 टर्म एमएलए आहले आनी आयज खंय तरी पेडण्या तांकां दिसता की खंय तरी फाटी बॅकवर्ड डायरेक्शनान वयता. सो खंय तरी बाबू खंय तरी खटकता. सो बाबून आपले विचार मांडल्यात. सो बाबू, थँक्यू तुमकां, तुम्ही आमकां टायम दिला म्हणून. आणि प्लीज डू शेअर, सबस्क्राईब अँड लाईक. येस, थँक्यू.